मिराबाग बंधाऱ्या आड थळावे फाटले 28 दीस जाले आंदोलन करतात। शुक्रारच्यान विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक सुरुवात जाली। मात सुरवातेकूच मिराबाग बंधाऱ्याचो विषय आयलो तेन्ना प्रेक्षक गॅलरींतल्यान बंधाऱ्या आड घोषणाबाजी करीत तकटे दाखयले। उपरांत सभापतीन ह्या प्रकाराविशीं कागाळ दाखल करून चौगांकूय अटक केली। शेनवारा तांकां बार्देस उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या मुखार हाजीर केले। उपजिल्लोधिकाऱ्यान तांची वैयक्तीक जामिनाचेर सुटका केली। सुटका जाले उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या विधानाचेर तांच्यांनी खर नाराजी उक्तायली। जाल्यार मागीर तेजेर आमकां सीएमान तेजेर सीएमान आमकां एक अतिरेकी म्हणून आमचेर एक लेबल मारला, आमचेर अतिरेकी म्हणून। आतां हांव सांगूंक सोदतां, आमी जे अतिरेकी म्हणटात जाल्यार आज गोंयभर जे आतां तुमी जे सरकारान लोक हिता विरोधीचे प्रोजेक्ट आतां आनी गोंयभर तेजेर आतां म्हूण कितलेच गोंयभर आसा तुमकां बी खबर आसा। आतां म्हाका सांगात हेय बी आतां टेररिस्ट जाले, आमी बी त्याचोच भाग न्ही, हे चळवळीचोच आमी एक भाग आसा। जाल्यार आमी टेररिस्ट जाले ऑटोमॅटिक तेही गोंयकार जे आमचे गोंयकार आतां चळवळ करतात तेही टेररिस्ट जाले, हेजेर तुमी विचार करात। आनी तुमी जो काल आतां तुमी जो आमचे ते सांगतले तुमी जो आतां स्टेटमेंट हे काड काल आतां आमचे गांवकारांक म्हणल्यार आपल्या सगळ्या म्हायती आसा ते प्रोजेक्ट आपल्या सगळी म्हायती आपल्याक चड खबर आसा। तेन्ना सुभाष शिरोडकरान जें बी सांगलां हे जनते खातीर खंयचे उदक म्हणून हांव त्याच्याच मतदारसंघात जे शिरोडेचे लोक आसा तांकां हांव सांगूंक सोदतां की हो तुमकां खोटें आश्वासन दिता, हें कोणाकच उदक पिवपा न्हू, कोणाकच न्हू, त्याची वेगळे तर कितें तरी हेतू आसा, खंयचे तरी एक कंपनी कितें येवपाची आसा, खंयची तरी मोठी कंपनी येवपाची आसा आनी खंय तरी हे मोठी फॅक्टरीनी हें उदक व्हरपाचें। हें उदक कोणाकच पिवपाक म्हण इल्ली बसून हें उदक पिवपाचें न्हू। 25 दीस जाले आमदार खंय आशिल्लो, आयज तो थंय स्टेटमेंट दिता विधानसभेक की आपल्यान सगळ्या विश्वासांत घेतला, हें घेतला, तें तूं थंय येवन सांग आसलो आमचे कडेन डिस्कस कर आशिल्लो। एकदा तरी येयला आमदार, अजून पर्यंत कॉन्टॅक्ट केला ना, अजून पर्यंत बाबा तुमी कित्याक येयल्ले, कशें येयले, कितें आसा तें बसोन उलोवया, कितें हें करया म्हणून अजून पर्यंत तेणी सांगलें ना आमकां। वयल्यान आमकां म्हणटा सीएम म्हणटा आमी टेररिस्ट म्हणून, आमकां म्हणूना तेणें आख्खे सावड्डेचे जितले लोक आसा सगळ्यांक आमचे फाटल्यान कोण आसा तेंक सगळ्यांक तेणें तेजेर हें केल्ले कडेन आसा, टेररिस्ट म्हणून स्टॅम्प लायले कडेन आसा, हो सगळ्यांचो अपमान जाले कडेन आसा, हो सीएमाचो जो आमी स्टेटमेंट आसा तेजो निशेध करतात। मजगती मिराबागच्या थळाव्यांक आपलो पुराय तेंको आसा। आदलो न्यायाधीश फर्दीन रिबेलोन मिराबाग बंधाऱ्याचो विशय लावन धरचो अशी विनवणी विजयान केल्या। तशेंच सरकारान मुखार येवन ह्या विशयाचेर लोकांकडेन चर्चा करची अशी मागणी आमदार विजय सरदेसायान केल्या। 27 दीस जाले सरकार लागू जायना। सरकारचे फक्त अटेन्शन ड्रॉ करपा खातीर एक सिंबॉलीक एक्शन करता। कितें केलें तांणी पेपर तुजो उडोवना, प्रशांतान पेपर उडयले, तांणी फक्त हें अशें धरलां इतलेंच। आतां न्याय दिया, न्याय कसलो की येवन आमचे कडेन उलया, इतलें पसून सरकार करपाक तयार ना। आनी मंत्री सारको रागार मुखेलमंत्र्यान स्पिकराचेर रोल आपल्यान घेतलो। हाऊस इज अंडर द स्पीकर, हाका भितर उडय मुखेलमंत्र्यान सांगप न्ही तें। हें सगळें जावन सरकाराक कितें दिसता की हें भायर येवपाक जायना। सरकार इन्सुलेट करूंक सोदता, सॅनिटायज करूंक सोदता, सॅनिटायज करून जावचें ना, डिस्कशन जावंक जाय। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।